विसा उपरांत तुमकां येवकार। मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या क्रूज टर्मिनलार बुधवारा एमपीटीच्या ट्युरिस्ट टॅक्सी युनियनाच्या टॅक्सी मालकांनी 1950 मदल्या 1600 प्रवाशांक व्हरपाक 58 बसींची व्यवस्था केल्ल्यान शिपिंग एजंटांक धारेर धरले। बरोच बोवाळ जालो। टॅक्सी युनियनान पर्यटकांची गैरसोय जावं नये म्हण तांकां बशींनी वचूंक दिले। मात शिपिंग एजंटांनी तांच्या वांगडा एक बसका घेवन भासाभास करून दोगांयकय समासम प्रवाशी मेळचे हाचेर विचार करपाचे थारायले। आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। फॉरेन क्रूज येल्ली आसा 2000 गॅस्टांक घेवन 2000 भितले 1500 ला पासाजान बुकींग घेतलेली आसा। म्हटल्यार जवळ तिने 100% बुकींग घेतलेली आसा आनी आमकां लोकलांक हांगा कांयच ना। लोकल आमकां बिजनेस म्हणल्यार लोकल हे आता 200 गाडी आमी पासांक गेल्ले आमच्यांनी खाली घरा कडेन वयचे पडटले। हेचेर हांव सरकारा कडेन एक मागता, हेचेर सरकारान कितें तरी स्टेप घेवन हे कितें तरी सोल्युशन काडपाचें। कितके बशी हाडले एजंटान आनी 58 बशी हाडल्या तेंच्यांनी आनी ते 100% धंदो घेवन वयता लाप आसात आनी ते कितले चार्ज करता ते बी आमकां खबर ना। आनी ते गॅस म्हटल्यार हेतून बेनिफीट कोणाक? बसकार आनी तो टूर ऑपरेटर। कित्याक ते गॅस एक बाटली पासून उदकाची भायर घेयना। आमचे चिंतूंक जाय आनी सगळे आमचे लोकल हे बी मायनिंग इफेक्टेड बाबडे कोण आसा तेंच्यांनी टॅक्सी काडल्या। हेतून भायले कोण ना, सगळे हांगासरले खूब चढवले वयले गोवन आनी वयल्यान शिकलेले भुरगे आसा, ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसा आमचे कडेन गाडये चलयतात। आता आमच्या आता तो एमपीटीचो ऑफिसर येयलो आनी पीआय येयलो। पीआय कडेन डिस्कस जाला आमच्या ते एक 4 दिसा भितर मिटींग जातली आनी कितें तरी सोल्युशन काडया म्हणून। नाल्यार कितें फुडें? नाल्यार आमी आमचो फुडलो स्टेप आमचो फुडलो रेडी आसतलो ते आमी तुका कळयता मागीर तुमकां। हेच्या पयलीं कलेक्टरा कडेन मिटींग जाल्ली तेन्ना कलेक्टरान कितें सांगलें, सगळ्या टूर ऑपरेटरांक आपोवन 50-50% बिजनेस दिवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ताकीद केल्लें। 50-50% दोगांकूय, तुमी 50% लोकलांक म्हणटा ते आमकां बिजनेस म्हणटा तो जावंकूच जाय, नाल्यार आमी हेच्या फुडें उगी रावचे ना।